दारगळच्या आयुष हॉस्पिटलांत BECIL कंपनी मार्फत नोकर भरती प्रक्रियेक एंट्री फी घेतल्या म्हण काँग्रेस पक्षान सरकाराचो निषेध केला। संस्थे कडल्यान योग्य म्हायती मेळना, सगळें चुकीचें चल्लां म्हण काँग्रेसीन आरोप केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। थंय आयज दिलो कारण कितें आहा खबर आहा की ज्या इंटरव्यू चालू आहा त्या इंटरव्यू लोकां कडल्यान 850-900 रुपया अशे आकारले जातात। पूण हे कित्या लागून पयशे आकारले जातात? जर आयुर्वेदिक संस्थान जर फ्री आसा जाल्यार ह्या फॉर्माचे पयशे घेवपाची काय गरज ना। आणि तीन हजार फॉर्मां भरून त्याचे प्रत्येकाचे 800-850 रुपया घेवन त्याचे मार्क लिस्टा प्रमाणे आम्ही जर हांगा चेकिंग करूंक जर गेल्यार चेक करपाक जाल्यार ते आमकां हांगा अलाउड दिना, आमकां भितर एंट्री दिना। एडमिशन घ्या आनी तेच्या उपरांत तुमी येया म्हणटा। तेका लागून आमी हेचो निषेध करता आणि आमी त्या सगळ्या भुरग्यांक आज जितले हे इंटरव्यूक येयले तितल्या जाणांच्या भुरग्यांचो खंय रिपोर्ट पावलो तो आमी विचारून ह्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाच्यार आमी आंदोलन करपाची तयारी करतले। प्रायव्हेट आसा का त्या डिनाचा पर्सनल इन्स्टिट्यूशन आसा हो प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय। ह्या वेळाचेर आमकां सांगण्यात दिला की इंटरव्यू चलतात, बरें आसा, आमी भितर आमी इंटरफेअर करिनो, पूण दुसऱ्या वेळार जर आमी येतलो त्या वेळाचेर आमकां जर एंट्री ना जाल्यार आमी डायरेक्ट भितर घुसतलो। कारण आमी कायदे पाळपी मनीस, कायद्याचो मान सन्मान करपी मनीस, आणि ह्या जो ऑफिस आसा ह्या पब्लीक आसा, हे आमची जाण आसा की पब्लीक ऑफिस कसा मेंटेन करप, पीस एंड हार्मनी कशी मेंटेन करप, म्हणून आमी आयज बोवाळ घालूंक ना। इंटरव्यू चलतात पूण हेजो सगळो रिजल्ट जो आसा हो डिनान आमकां दिवपाकच जाय। भितर निषेध खंयच्या कायद्यावरून आसा ह्याय तेणी सांगपाची गरज आसा। कायदो तयार जाला, सर्क्युलर येयला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन गव्हर्मेंटाच्यान की बाबा भितर तुमी येवप ना, ह्या सगळ्या तेणी सांगपाक जाय। काय जो परिस्थिती घडल्या, सामान्य मनीस जर हयलो आनी ताका जर भायर धाडलो जाल्यार काय फायदो ह्या येद्या व्हडल्या इन्स्टिट्यूशनाचे बांदून, कोणा खातीर ह्या? आणि आमदार हेचेर मौन आसा। आमदार खबर आसा जाल्यार खबर ना म्हाका की अशे वेव्हार चलतात। आमी इले ते सगळे प्रतिश्ठीत म्हणून समाजान काम करपी मनीस, तुम्ही पत्रकार आसा आमच्या बरोबर, आमकां जर हयसर एंट्री ना जाल्यार सामान्य लोकांक एंट्री कशी दितले हयसर? कोण चलयता, हेच्या फाटल्यान कोण आसा, बॉस कोण आसा हेचो? हो प्रश्न फुडल्या फावटी आमी डिनाक विचारतले आणि ताका प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक ती बंधनकारक आसा। ती गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, जे प्रश्न पब्लिकाचे आसा तेणी जाप दिवप ना, ताका जाप दिवंक जायना जाल्यार सरळ तेणी रिजायन दिवप। आपणाक बाबा हो पोस्टाचेर आपणाक तुमची प्रश्नाची उत्तरां दिवपाक जायनात म्हणून। तसोच हांव एक सामाजीक कार्यकर्ता म्हणून हांव सरकाराक एक मागणी करता की हे जे तुम्ही 800 रुपये तांच्यांनी घेतले, 885 रुपया ते प्रोसेसिंग फी म्हणून घेतले, बरें आसा, पण ज्यांकां सिलेक्ट केले तांचे एक बाबा मार्क लिस्ट किंवा तांचे एक लिस्ट जर मारलेलें आनी तातूंत मार्क लिस्ट दाखयलें आनी जे कोण फेल जाले तांचे 885 रुपया तुमी कित्याक रिफंड करिना? तांचे 885 तुमी रिफंड करात न्ही। ताका लागून आमी आज तिका मेळपाक लागून आयिल्ले आनी ती जी डीन आसा ती जर मेळपाक शकना, ती इतली जर बिजी आसा जाल्यार आमी परत येता, तिची प्रॉपर अपॉयंटमेंट घेता आणि परत आमकां येवन तिका मेळपाची आमची तयारी आसा। आणि हांगा आयज असो प्रश्न उपस्थित जाता पेडण्याच्या बाबतीत की पेडण्याक कोण वाली आसा काय ना, पेडणेकाराचे प्रश्न कोणी। दारगळे आयुष हॉस्पिटल जे आसा थंय पावलेले आसा। जी काँग्रेसची जी टीम आसा ती आयज हांगा आयिल्ली आसा आणि तांचो डिमांड आसलो म्हणजे काल परवाचे दीस जे हांगा इंटरव्यूज जाल्ले, म्हणजे ना म्हटल्यार 3000 भुरग्यांनी हांगा इंटरव्यूज दिल्लेली आसा आणि त्या 3000 भुरग्यां कडल्यान 885 रुपया आकारलेले आसा एज अ एंट्री फी म्हणून। सो तांचें अशें म्हणणें आसा की ती एंट्री फी कित्याक, कारण हे जे आयुष हॉस्पिटल जे आसा हे लोकां खातीर सगळ्यांसाठी फ्री दवरलेलें आसा, जाल्यार फ्री जर आसा जाल्यार एंट्री कित्याक तेंच्यांनी 885 रुपया घेतले? सो तांचें डिमांड आसा जर तुमी जर ते घेतलेले आसा तांचे जेंकां मार्क्स मेळ्ळेले आसा ते मार्क्स तांचे लिस्ट मारलेले ना, तांच्यांनी फक्त जे कितें घेतले आनी तांकां 10-20 जे इंटरव्यूज जे पास आउट जाल्लेले आसा तांकां फक्त तेंच्यांनी फोन करून सांगला, इतलोच आतां पर्यंत इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। आणि बाकीच्यांचे जे मार्क्स आसा ते हांगा मारलेले ना, तांकां कितें इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय ती इन्फॉर्मेशन दिल्लेली ना। सो तांचें म्हणणें अशें आसलेलें काँग्रेसवाल्यांचें की हे जे चल्लां पळय हे सगळें चुकीचें चल्लां। हातूंत जे पालक मंत्री आसा, जे आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत आनी हितून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो विशय सॉल्व करपाक जाय। दुसरी गोष्ट अशी आसलेली की हे जे आयुष हॉस्पिटलाचो जो इन्चार्ज जर आमी जर पळयले जाल्यार आयुष मंत्री जो पयलींचो आमचो
आमचो खासदार जो आसा श्रीपाद भाऊ हांणी आमकां खूब वेळा अशें म्हटलेलें आसा की पेडण्यांतल्यांक पयलें प्राधान्य दितले आनी मागीरच भायले जे भुरगे जे आसा तांकां घेतले वयतले. आयज जर हांगा जर पळयलें जाल्यार पेडण्याचे तशें पळयलें जाल्यार 10% सुद्दां भुरगे हे पेडण्यांतले लागलेले ना. म्हणजे इतल्या व्हड्या प्रमाणात जी जमीन जी आसा ही पेडणेकारांची वता. आयुष हॉस्पिटल हे पेडणे खातीर बांदलेले अशें जे परत परत सांगतात. आनी भुरगे जर पेडण्यांतले आमचे जर लागना जाल्यार ह्या भुरग्यांनी खंय वयचे की श्रीपाद भाऊन फक्त इलेक्शनाकच पेडणेकारांचो वापर करचो काय अशा पद्दतीचें सिच्युएशन आतां संपूर्ण पेडणे तालुक्यात दिसलेलें आसा. आतां लोकसभेचें इलेक्शन येता आनी ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक श्रीपाद भाऊक ह्या मतदारसंघात खंयच्या दर्ज्याचेर दवरलो वयतलो हे दिसून येता. आतां काँग्रेसवाल्यांनी जर ह्या प्रश्नाचें जर उत्तर बेगींतल्या बेगीना जर ना जर दिलें जाल्यार हांगा धरणे आंदोलन सुरू जातलें. पेडणेकारांक एंट्री मारोवच्या खातीरच जर धरणे आंदोलन जर जावपाक जर लागलें जाल्यार तेच्या फुडें आनी आमच्या पेडणेकारांचें भवितव्य कितें अशा पद्दतीचो प्रश्न हांगा दिसून येता.